आयज मायनिंग कंपनी कामगारांक काडीत आसा। त्या कामगारांक आमचो धारवाड तालुका ट्रक ओनर्स असोसिएशन आमचे तांकां सदांच सहकार्य आसतलें आनी आमी तेंच्या वांगडा आसतले। आनी तांकां आमचो रिक्वेस्ट की जे आयज मायनिंग वाठारांतले कामगार काडले म्हणून आमदाराच्या दारांनी भोंवता पळय तांकां आमचो सपोर्ट आसा। पूण आमदाराच्या दारांनी भोंवच्या पेक्षा आयज आमकां कितें तरी कृती करपाची गरज आसा। ताका लागून आमी सगळे एक जावन 10 मेक व्हडलो मोर्चा काडटा। जो मोर्चा असो आसतलो की ह्यान पयलीं केन्ना जावना आनी ह्यान फुडें जावचें ना। सरकाराक दारेर धरपाक आमी 10 मेक व्हडलो मोर्चा काडटा आनी हेका लागून आमी धारवाड तालुका ट्रक ओनर्स असोसिएशन बाकीच्या सगळ्या एसोसिएशनांक वांगडा घेवन गांवां मिटींग घेवन सरकारा विरुद्ध लोकांक उठयतले। कारण आयज लोक उठना जाल्यार हेका कारण सरकारांतले आमदार थोडे मंत्री सांगता लोकांक की ना जातले म्हणून, पूण काय जावपाना। आयज कंपनी लोकांक काडीत आसा, तेंचो फ्युचर कितें? आमी आयज ट्रकवाले आसा, ट्रकवाले आमी दुसरो धंदो कांयच करूना, तेंचो फुडार कितें? आयज कामगार अकस्मात 40-45 एज जाल्या, तांकां 1.5 आनी 2 लाख रुपया दिवन कंपनी काडटा, तेंचो फुडार कितें? ह्या बद्दल सरकाराक कांयच पडलेलें ना। सरकार फक्त आपली खुर्ची सांबाळपाक आसा। मनोहर पर्रीकारान जेन्ना लिजा रिन्यू केली आनी आयज ती परत बंद पडली, तेन्ना लिजा जेन्ना मनोहर पर्रीकारान रिन्यू केली तेन्ना तांणी सांगलेलें की आपूण हे कामगारांक लिजा रिन्यू करतना ह्या कामगारांक घेवचें पडटलें म्हणून, आनी त्या कामगारांक घेतले घेवना सारके आनी आयज लिजा परत बंद पडली। हेका लागून ट्रकवाल्यांचो टॅक्सा बद्दल आमकां कांय सांगना। आमी 1-1 लाख रुपया भरून ट्रक उबे केल्ले, ते सुद्दां आमचें काम जावन पयशे उबे जावना। आयज सगळे लोक त्रासान पडलेले आसा। आमी 10 तारखेक मोर्चा काडपाक कारण 13 तारखेक राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपीचो अमित शाह गोंयांत येता। आमी 10 तारखेक मोर्चा काडला जाल्यार 13 तारीख सुद्दां सरकाराक कितें तरी निर्णय घेवचोच पडटलो। म्हणून आमी सगळ्यांक विनंती करता की आमी आमचे फॅमिलीक घेवन 10 तारखेक पणजे वचपाचें परत एकदां। अनएम्प्लॉयड यूथ हांगा आझाद मैदानाचेर ताका आमी सपोर्ट करतले। जे 30 तारखेक एक हंगर स्ट्रायक दवरला अनएम्प्लॉयड यूथ मायनिंग डिपेंडंट हेंच्यांनी, ताका आमी एसोसिएशना मार्फत सपोर्ट करता आनी आमी तांकां सपोर्ट दिवपाक वयतले ते।